आमकां कितें हितून वैयक्तीक काय फायदो ना. गांव हो गांवच्या लोकांक उरपाक जावं हेवूच आमचो हेतू आसा. आनी गांवांत भायलें कितें हाडून म्हणजे आमी म्हणटा हॉटेलां बाबा गांवांत वाड्या वाड्या हाडून गांवची वाट लावच्यो न्हू. आनी जेणे करून सगळ्यांकूय शांतताय मेळटली. जे पळय रस्त्याक कुशीक आतां पळय मोठ्या प्रमाणात लोक कन्स्ट्रक्शनां करीत आसा ती बी कमर्शियल येता. एक सर्वसामान्य आमचो आपलो घर ना म्हणून रस्त्याक सोडून समज बांदता हेंच्यांनी रस्त्यार कन्स्ट्रक्शनां उबी केल्लीं आसा. आयज पळय मरे वाड्या वाड्यान तूं वच तुका गाडी चलयतलो जाल्यार तुका जागो ना मरे. एक्सिडेंटान मनीस कुत्र्या भशेन मरता मरे. अरे हांव म्हणटा एके सायडीक गव्हर्नमेंट रोड सेफ्टी नांवान अवेअरनेस करता, दुसरे सायडीक बेसुमार कन्स्ट्रक्शनां रस्त्यार उबी रावतात. ती कोण सर्वसामान्य उबी करता? हेका आशिर्वाद कोणाचो? आमदार म्हण, लोकल पंचायत मेंबर म्हण, सरपंच म्हण, हे सगळे हेंच्या फाटल्यान आसा रे. हेंची कशें आसा मरे, हेंकां ती मरे बसोन खावपाची संवय जाल्ली आसा. काम ना, धंदो, थोडे बेकार मेंबर आसा, आयतो मेवळे काय मनशाक मोद मारता न्हू. हे सगळे कारणीभूत खरे म्हणशाले मरे राजकारणी. गोंयाक गरज आसा तुमच्या आवाजाची. तुमचो आवाज, तुमचो चॅनल.